सर तुमकां कितें दिसता पॅरीस ऑलिंपिक जेन्ना आतां आमच्या बॅडमिंटन टिमीक एकूय एवॉर्ड मेळोंक ना आनी दुसरे वटेन गोंयचे एकूच प्लेयर असले त्या भितर पंगडान खंय आमी कमी पडटा एज अ स्टेट आनी मोर इम्पॉर्टंटली बॅडमिंटन किंवा स्पोर्ट्स जर रुजूंक जाय जाल्यार कितें करपाचें पडटलें आमकां सरकाराक किंवा आमकां. One is that we should congratulate Tanisha because she was one among the few participants from India who participated in the Olympics. Goa is a small state and having a player from Goa representing India was a huge welcome step. As far as badminton is concerned, the associations have been trying their best, but it's also important that badminton is a sport where the parents' involvement is very, very critical. What we see today is most of the parents take a child up to the 10th standard even if he is good or she is good, and in the 10th standard the child is removed for educational purpose. As a state, as per the new NEP policy, the government of India has been working on giving certain guidelines for sportsmen to get some credits in not attending the class if he or she is good, and I think that is something which we should welcome. At the Goa Badminton Association, we have been trying to now get the best talent from the grassroots. We have been working to get at least 10 children from every school in each taluka, so that we can have a pool of at least around 150 kids, girls and boys together, and work in getting them to the level of national or international skills. We have been also talking about as GBA of supporting these children because badminton is a costly sport because the shuttlecocks are costly, and if we work on with CSR activities, I think we can definitely fund these kids who are really good and who can be taken to the next level. Perfect. We are also working on the Center of Excellence at Panji and at Madgaon, so that we can identify the best talent, get the best of coaches, and see that they are trained to the national level scale. सो सर गोंयांत स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आसा, स्पोर्ट्सान आमी बरें करता, बट पॅरीस ऑलिंपिकान बॅडमिंटन पंगडाक कांय हें मेळोंक ना. तुमकां आतां बॅडमिंटन सारके अशे विशय जे आसा किंवा स्पोर्ट्सान विशय आसा तेन्ना तुमकां कितें दिसता की कितें करपाक जाय सरकारान सो दॅट वी कॅन प्रमोट एकूच प्लेयर आसलो गोंयाचो. आमी मरे म्हणजे ऑलिंपिका खातीरच तयारी करपाक जाय. आमी म्हणजे ऑलिंपीक किंवा नॅशनल गेम्स हाज्या खातीर तयारी करिना. आमी सायड बाय सायड जाता जाल्यार जालें हो एटिट्यूड बंद करून वी वॉन्ट टू प्रिपेर्ड स्पेशली ह्या भुरग्यांक आमी नॅशनल गेम्सान खेळटले, ह्या भुरग्यांक आमी ऑलिंपिकाक धाडटले. ही जर तयारी केली देन ओन्ली इट इज पॉसिबल, अदरवायज नॉट. आनी त्या पद्दतीन तांकां रिलॅक्सेशन इन द स्टडीज बाकीच्या सगळ्यांक दिवन ओनली वी वॉन्ट टू प्रिपेर फॉर दॅट देन ओन्ली NEP स्पोर्ट्स पॉलिसीच्या हितूंतल्यान बीन कितें एड्युकेशनाक वी कॅन प्रिपेर दोज हू आर हॅविंग द इंटरेस्ट इन पर्टिक्युलर गेम्स विल स्टार्ट प्रिपेरिंग ऑन द पर्टिक्युलर गेम्स ओन्ली सो दॅट दे कॅन गो एट अ नॅशनल लेवल आनी हेजेर. स्पोर्ट्सान वेगळ्या वेगळ्या स्पोर्ट्सान जर आमचे भुरगे फुडें सरले जाल्यार आमकां सांखळेचें नांव वयर सरतलें आनी आमच्या स्टेटीचें बी. कारण स्पोर्ट्स हो नुसतो एक प्रकार नासून तेतून तुजी स्पिरीट वाडयता, नॅशनॅलिटी किंवा स्टेटचो अभिमान आपल्या गांवाचो अभिमानूय तितून येता. आमकांय बरें दिसता की आमचो भुरगो फुडें कसो गेलो, ते स्टेट लेवलार गेलो, नॅशनल लेवल गेलो, आनी तेज्या खातीर आमी बी प्रयत्न आसा की आमच्या भुरग्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्सच्या बाबतींत तयार करपाचे. वेगळे वेगळे हांगा तशेंच स्विमींग पूल आसा, कोर्ट्स आसा, बॅडमिंटन कोर्ट्स आसा, तशेंच हांगा ग्रावंडूय आतां जाता, फुटबॉल ग्रावंड कॉलेजचे हेजेर. तशेंच वेगळ्या वेगळ्या स्पोर्टा खातीर आमी प्रयत्न आसतले की ह्या भुरग्यांक जास्तीत जास्त खेळाचे साहित्य आनी खेळा खातीर ग्रावंड उपलब्ध करून दिवप आनी आमच्या गांवचें नांव ह्या भुरग्यां मार्फत वयर वचपाचें, स्टेटीचेर वयर वचपाचें अशें हांव अपेक्षा करता. आनी आमच्या मुन्सिपालिटी तर्फे जें कितें भुरग्यां खातीर जाय ताचो आमी भरपूर प्रयत्न करतले आनी तांकां उपलब्ध करून दितले.